नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोण देळ्यांत जावपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी केला खर विरोध. गांवच्या अस्तित्वाक आसा धोको. प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. शिकेरी आंकवात किल्ल्याकडे बुडली. नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट. 5 नुस्तेमार सुदैवान साल्वार. गोंय गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट हाडले उक्ताडार. मुखेल मास्टरमाइंडा सयत जायते आरोपीक अटक करून लाखांनी मोलाचे ड्रग्स केले जप्त. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्ड अलॉटमेंट लेटरांचे केले वितरण. लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया भरचे पडटले शुल्क. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत मानग्यांचो सावार. तळ्यांत सापडले आनीक एक मानगे. राना खात्यान ह्या मानग्यांक घेतला ताब्यात. आनी गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी वाडल्या नेटान. गोंया खातीर भारताच्या वेंचणूक आयोगान बॅलट युनिट्स, कंट्रोल युनिट्स आनी व्हीव्हीपॅट मशिनाक दिल्या मान्यताय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान न्यू वाडो वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या अलॉटमेंट लेटरांचे वितरण केले. पयल्या टप्प्यात सुमार 150 लावार्थ्यांक ही पत्रां मेळ्ळ्यात. लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया शुल्क भरचे पडटले. तशेंच उरिल्ली पत्रां टप्प्याटप्प्यान वांटून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. हे वेळार दाबोळेचो आमदार आनी मंत्री माविन गुदिनो, गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी हेर हजर आशिल्ले. पळयात. वास्को म्युनिसिपालिटी जितके क्लीन आसा तितके उरचे नाशिल्ले, कारण ते काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी ते कश्ट केल्या, तांच्यांनी ते मेंटेन दवरला, म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आणि हे करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आणि तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले. कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले. म्हणजे कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून. पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आणि तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यांकडे रिकॉर्ड आसा, थोड्यांकडे रिकॉर्ड ना, आणि तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना. कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात, 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो. प्रत्येकाचे घर हे वेगळे आसतले. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काढला आणि ते घर बांधला. ते आपले घर हे आपूण म्हणजे कोणीतरी वस्ती घाण दवरल्या आणि ते घर बांधला आणि त्या घराचे पैसे फेडीत फेडीत गेल्या. कोणीतरी दुसऱ्या कडल्यान ते घर विकत घेतला, म्हणजे त्याच्याकडे त्यांना जमले ना म्हणून त्यांनी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिला. तांची घरां उरल्या. आमकां तांची घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर 120 दिता आसत, अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां, 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले. फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हाऊसिंग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर माविनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आणि ते डॉक्युमेंटेशन करून घेता. 120 लोकांक हांगा त्यांच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी. आणि आज माननीय मुख्यमंत्री मनान इतले बरे, हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो, ते तुमकां डिटेल सांगतले. हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला, त्यांच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता. तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक, थोड्या 24,000 भरपा जाय, पयले थोडे आहा कांय भरूं ना. हांव ताका सांगतालो, ते बाबडे म्युनिसिपल वर्कर थोडे आणि जायते जण आमचे गोंयकारूय आसा, खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा. ऑनरेबल सीएम 1 लाख आणि तांकां कितें भरपा लावपाचे? तुम्ही हे सगळे गरीब म्हूण समजून, एक बरे काम करता म्हूण समजून तेही तुम्ही माफ करपाचे. ती तुका ताकद आसा. हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्धा तांकां सोडोवपाचे म्हूण.
गोंय गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स व्यवहारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट उक्ताडार हाडले. हे कारवायेत मुखेल मास्टर माइंडा सयत जायत्या आरोपीक अटक करून लाखांनी रुपया मोलांचे ड्रग्स जप्त केल्यात. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्याक आनीक एक मानगे धरले. बिरेस्तारा राती कडेन हे मानगे पाजऱ्यांत अडकले. राना खात्यान ह्या मानग्यांक ताब्यांत घेतला. 2 मानगी धरली तरी अजूनय 3 ते 4 मानगी तळ्यांत आसा. देखून थळाव्यां मदीं पातळिल्लो भंय कायम आसा. पयलीं हांव आमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद मागता, कित्याक आयज जे मानगी जी आमकां इतली विटयतात की तळ्यान इतली मानगी आसात की भुरग्यांक वचपाक आनी हांगा तळ्यार येवपाक सुद्दां इतलो भयभीत जाल्लो आसा की प्रत्येक पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक पयल्यान पयली जबाबदारीन पळोवचें पडटा की मानग्याचो इतलो भंय जाला की 4-5 मानगी आनीकूय आसा अशें दिसता. हेजें कारण फाटल्या 2 दिसां गुरुपौर्णिमेच्या टायमार एक पिंजऱ्यान पडलेलें, आतां हें सेकंड पडलां आनी तळ्यान आजुनूय जे फिरतात ती सारकी अक्षरशः नदरेक पडटात. इतलो भंय जाला की मानगी ही जी पडटा ती बारीक आसात, हेच्या पेक्षा आनीकूय व्हडली मानगी भितर आसात. आनी इतलो भंय आसा की भुरग्यांक हांगा येणें वचणें इतलो कठीण जाल्लें आसा की मेन रस्तो आमचो, मेन तळें, मेन देवस्थानाचें हांगा सगळें वातावरण आसा आनी तितूर करून हांगा भजन करतात किंवा हांगासून शाळेन भुरगे वचप येवप खेळप, हे गोश्टीन इतलो भंय जाला की त्या मानग्या घरांतल्या भुरग्यांचो जास्त पेरंट्सांक भंय जाल्लो आसा. मानगी तळ्यान आसातूच पण इतलो भंय जाता की केन्ना कोणाच्या घरान रिगत तें सुद्दां सांगूंक शकना. पण जेणे करून हांव फॉरेस्टा कडेन तेंच्या कडेन विनंती अशी करता की आनीकूय हांगा पिंजरो लावन जितली मेळटा तितली एकदां तळ्यांतली सगळीं व्हरची, जेणे करून आमकां मातशें बरें समाधान जातलें. आज आमच्या वाळशेन दुसरे मानगे पडलेले आसा. त्या फाटल्या गुरुपौर्णिमे दिसा एक पडलेले, आता हे दुसरे पडला. तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आभारी आसा. अख्ख्या गांवान आमच्या बरें दिसता की तुमी येवन पिंजरो लायता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ही मंगळार व्हरता. ह्या बद्दल आमकां खूब बरें दिसलेलें आसा. ह्या वटेन आमचे बारीक भुरगे शाळेन येता वयता, देवळा कडेन खेळटा, तेन्ना हे माणगे वचून आमकां खूब भंय जाल्लो आसा. त्या भंया खातीर आमी तुमकां विनंती करता परत ह्यो पिंजरो लावचो हांगासर. जी हांगा हितूर मानगी आसा खूब आसा, ती 5च्या वयर आसा, ती जाता की बेगिना धरून व्हरची. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी आतां नेटान वाडल्या. भारताच्या वेंचणूक आयोगान 31 जुलयाक गोंयांत पावपी दक्षिण गोंया खातीर 1095 बॅलट युनिट्स, 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 व्हीव्हीपॅट मशिनाक मान्यताय दिला. वेंचणुकेचे प्रक्रिये खातीर हो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा. फक्त 3 दिसां खातीर गोंय विधानसभेचे अधिवेशन जाहीर जाले बरोबर राजकीय वातावरण गरम जाला. कामाच्या गरजे प्रमाण अधिवेशनाचे दीस थारायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगतना विरोधी फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर खर टिका केल्या. इतल्या खात्यांचे काम 3 दिसांनी कशें पुराय जातले? ही लोकशायेची फकाणां आनी सरकार जापसालदारकेपासून पळून वता असो आरोप तांणी केला. लोकांचे प्रश्न उप्रासपाक फावो तो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्याची खंत उक्तायतना युरी आलेमावान विरोधकांच्या प्रश्नाक सरकार भियेता असो दावो केला.
सर असेंब्ली सेशन 3 दिसांचे, सो 3 दिसांक सर टाइम पावतलो कामकाजाक? कामकाजानुसार सेशन ह्या सरकाराक फोटाशे मारपाक संवय आहा. पयल्या दिसा 24 पोर्टफोलिओ, दुसऱ्या दिसा 22 पोर्टफोलिओ, तिसऱ्या दिसा आनी कितले पोर्टफोलिओ. हे आन्सर 3 दिसान क्वेश्चन घालपाक आमकां सुविधा आहा काय कितें? म्हाका दिसता 3च स्टार्ट क्वेश्चन आमकां घालपाक मेळटले. ह्या 3 स्टार्ट क्वेश्चनान ABC प्रत्येक दिसाक एक डिपार्टमेंटा 3 डिपार्टमेंटा क्वेश्चन करूंक मेळटा. सो हाऊ कॅन यू कवर? दिस इज नथिंग बट अ मॉकरी. The chief minister needs to understand you cannot fail from accountability. How can so many departments finish in 3 days? And this could be the last session of the assembly. आमकां प्रायवेट मेंबर्स डे म्हूण आमचो हक आसता, आमचो रायट आसता. Why is this curtailed? So हो मुखेलमंत्री पड आहा, हो भियेलोलो आसा, हो सरकार भियेलेलें आसा of the opposition. And whatever strategy needs to be done, soon we will call the opposition MLAs and make sure our strategy will be clear. वीज खात्यातल्या 3 असिस्टंट इंजिनियर म्हणल्यार सहाय्यक अभियंत्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय केल्या. सांगेच्या इमलेश गांवकार, वास्कोचे विक्रम केरकार आणि वेर्णा वाठारांतले सूरज पालेकार ह्या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक बेगोबेग प्रभावीपणान निलंबित केल्यात. हे कारवाईक लागून वीज खात्यात बोळ जाला. कोणाचोय कोमो रडू पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या काणकोण बस स्टँडाची जाल्या. पुराय बस स्टँडार प्रश्नांनी रेवाडो घातल्या, पूण हे प्रश्न तडीक लावपाक सगळ्यांकच आपेस आयिल्ल्यान काणकोणकारांनी आता संबंधिताच्या नांवान बोटां मोडपाक सुरवात केल्या. संबंधितांनी बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी आता नेट धरीत आसा. काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली, पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकच आहा, आमोणे 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें, पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी? डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना. डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आसलें आनी आयज खंय कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी, पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले न्हू. कितें चेंजीस जाला? हो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. गोंय राज्यांत 2004 ह्या वर्साक सगळ्यान पयली टॉप मॉडेलाचो काणकोण हांगासर बस स्टँड मानलो. आणि ताजे उपरांत ह्या बस स्टँडाची अजिबात म्हणटा ती मेंटेनन्स जालीच ना. आणि ताका लागून आमी स्पेशली ह्या बस स्टँडाच्या आणि रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले हे जे गटार आसा ह्या गटाराची बातमी केल्ली. आणि ह्या गटारान इतली वयर झाडां वाडिल्ली, त्याच बरोबर गटार आसा म्हणून दिसत नाशिल्ले. जेन्ना बातमी फ्लॅश आली ताजे उपरांत कोणाक तरी जाग आयली आणि तेजे उपरांत हांगासर आशिल्लीं झाडां मेळत तशी कापून तशाच्या तशीच उडयल्ल्या. गटार खरें म्हळ्यार निवळ करपाक जाय आशिल्लें. त्या गटाराक प्लास्टीक आसा, बाटल्यो आसा आनी कितें कपडे आसा, कोणाचे बॅनर आसा, अशें कितें कितें पडलेलें आसा. खरें म्हटल्यार ही गजाल कानार पडली तेजे उपरांत म्युनिसिपालिटीन ह्या गजाली कडेन कटाक्ष लक्ष दिवन पूर्णपणे गटार हे निवळ करपाक जाय आशिल्लें. आनीक हांगासर उदकाचो निचराव वेवस्थीतपणान जाता काय कितें हाची शहानिशा करपाक जाय आशिल्ली, पूण हें केलेंच ना. हें फक्त झाडां वयल्या वयर कापून फक्त एक फॉर्मेलिटी केला की जणू काय पयसल्ल्यान निवळ केलें अशेंच. ताजे उपरांत ह्याच बस स्टँडाच्या सरभोंवतणी कितलेशे लायटीचे खांबे आसा. ह्या लायटीच्या खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार एकूय खांब्याचेर लायट म्हणटा ती दिश्टी पडना. एका सायडीन पत्र्याचें उदक पडपाचें आणि दुसऱ्या सायडीन गाडयो पार्क करपाची जागा. हे दोनीके उदक येवन मदीक एक ताका स्पेशली गटार आशिल्लें आनी त्या गटाराचेर लोखणाचें स्पेशल रॅलिंग आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की तें रॅलिंगच हालपाक लागलें आणि ताजे उपरांत जेन्ना गाडयोचो टायर वचपाक लागलो त्या वेळाचेर ते एका सायडीन वयर सकयल जावन गाडयेक लागपाक लागले, त्रास जावपाक लागले. त्या वेळाचेर ते हळू रॅलिंगच गायब जाले आणि तो जो मदलो गटार आशिल्लो तो पूर्णपणे मातयेन आयज पुरोवन दवरला.
हें ह्या KTC ऑथॉरिटीक दिसना काय कितें? खरें म्हटल्यार इतलेंच न्ही, ताच्या उपरांत हो जो बस स्टँड आशिल्लो ह्या बस स्टँडाचे पत्रे पूर्णपणे फुटून गेल्ले, कांय कडेन हुबोनूच गेल्ले आनी जेन्ना ह्या बस स्टँडाचेर कोणूय जर आयलो जाल्यार सगळ्या कडेन गळटाले. बस स्टँडा भितर सुद्दां सत्री घेवन वचपाची पाळी आशिल्ली. पोनेळ घालून पोनेळांतल्यान पायप घेवन सकयल उदक येवपाक जाय आशिल्लें, ते पायप उबे तशेंच आसात आनी पोनेळ ना. अशा तरेचें विद्रुपीकरण हांगासर जाल्लेलें आसात. त्याच बरोबर ह्या हांगासर KTCचो जो मेन एंट्रन्स, त्या एंट्रन्साचेर बस स्टँड म्हणून व्हडलो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डाक 2 हॅलोजन बारीकशे फोकस आशिल्ले. त्याच बरोबर ते नांवां जी बरयल्या बस स्टँड म्हणून ताची नांवां लेटरय हाल्ला, थंयसर साली गेला. तो केन्नाच आयुश्यात पेंटूच तांच्यांनी मारूना, लायटीय ते पेटना. अशा तरेचे विद्रूप अवस्था की केन्नाच एका कर्मचाऱ्यान ती लेटरां तरी सारकी लावपाक जाता आशिल्ली तेंय लक्ष दिलें ना. थंयसर इल्लोसो पेंट लावपाक तीय कापस्ताद जाली ना. पूण आयज थंयसरूच एक सत्यनारायणाची पुजा जातली म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा. शिकेरी आग्वाद किल्ल्याकडेन दर्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट बुडली. बोटीत आशिल्ल्या 5 जाणां मदले 2 जाण पोवन दर्यादेगेर आयले जाल्यार हेर 3 जाण होडयेक धरून रावले. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून ते 3 जाण रेस मागोस किल्ल्याकडेन पावले. दर्यादेग पुलीस आनी थळाव्या नुस्तेकारांनी तांकां सुरक्षीतपणान भायर काडले. भाडेवाडीविशीं 2004 पालिका प्रशासनान काडिल्ले अधिसुचोवणेचेर फेरविचार करचो आनी वेपाऱ्यांची आर्थीक संकश्टांतल्यान सुटका करची अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. तशेंच निवेदन दिवचल वेपारी संघटनेत आमदारां सयत दिवचल पालिकेक भेटयला. 2004 मेरेनची भाडेवाड थकबाकी भरात अशी पालिकेन शारांतल्या वेपाऱ्यांक नोटीस काडल्या. देखून दिवचलच्या वेपाऱ्यां मदीं खवदळ पडली. 2004तल्यान दर वर्सा 5% वाड ह्या प्रमाण वेपारी भाडे भरतात. मात आता 10% वाड ह्या प्रमाण भाड्याची थकबाकी भरात अशी नोटीस पालिकेन वेपाऱ्याक काडल्या अशी माहिती दिवचल वेपारी संघटनेन दिल्या. हे नोटीसीक लागून दुकानदाराक लाखांनी रुपया थकबाकी भरची पडटली. देखून वेपाऱ्यांचेर आकांत आयला. तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आतां सीओ कडेन एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमदार अशे सगळे मेळून आमी तांकां मेळपाक गेले. थंय आमचें निवेदन दिल्लें आसा. त्या निवेदनान अशें बरयल्लें आसा की आमचे जे भाडे आसा डिचोलच्या दुकानदारांचे ते भाडें एवरी इयर 5% वाडोवन सद्या घेता आनी पयलीं ते वाडोवन घेनाशिल्ले. आतां तेंच्यांनी 2004 पासून एरियर्स काडल्या 5% इन्क्रीज प्रमाणे आणि ते काहीशा लोकांक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अशा स्थितीन तेंच्यांनी एरियर्स धाडलेले आसा. पण ते आमकां दिवपाक जमना बिचोलच्या व्यापाऱ्यांक. दुसरें आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे 5% सध्या वाडून घेता परंतु 18% GST लायतात. त्यामुळे 18% आणि 5% हे 18 आणि 5 23% साधारणशे आमचे भाडे वाड जाता वर्साक. फुडल्या वर्सा आतां समजा आमी 1000 रुपया भाडें भरलें एका दुकानाचें जाल्यार 5%आन 1050 रुपया जाताले. फुडल्या वर्सा 1050चेर 5% लायतात. प्रत्येक वर्सा 5% भाडें वाड जाता आनी 18% GST सेपरेट आसा. हे एकंदरीत पळोवंक गेल्यार खूब भाडें वाड जाता. आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे जे आतां आमची दुकानां आसात हांगासर बिल्डिंगेन ती दुकानां सगळीं डेप्रिसिएशन जर काडलें जाल्यार दुकानाचो ते व्हॅल्यू कांय ना आनी अशें आसून तेजें मेंटेनन्स कांय ना. डिचोली हेका आमच्या नगरपालिकेक खबर आसा सगळी पोजिशन, तरी पण DMAचे सर्क्युलर येयल्या सांगून ते भाडेवाड करतात आनी एरियर्स लायतात ते आमकां मान्य ना. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे हे सगळ्यांचेर लक्ष घालून म्हापसा एरियेक तेंच्यांनी ते वायपआउट केलें. एरियर्स घेवपाचें ना, फक्त भाडें फारीक करप आनी तेंचें ट्रेड लायसन रिन्यू करप इतकेचेर स्थगीत जालां. पण ते आमकां अजून बिचोली सर्क्युलर येवंक ना. त्यामुळे हे नोटीसी काडीत आसात ते आमकां मान्य ना. ते सगळ्यो नोटीसी नव्या पद्दतीन येवपाचें आहा, तांकां नोटिफिकेशन येवपाचें आहा अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान आनी आमदारान सांगलें. तेन्ना मागीर कितें ते करतले ते तेज्या पयलीं आमकां हे नोटीसी काडटात. ते आमचे व्यापारी सामके भियेल्ले आसात. साद्या
म्हणजे व्यापार ना आणि काहीशा हातापोटा वयले जे खावन जे हांगासर आसात तांकां ते नोटीस येना ती बेश्टीच भितात. 2004 पासून जो हे आसा म्हणजे तो कितें म्हणटा तुमी ते 10% भरूंक जाय आसले आनी 5% भरत आयले इतले दीस. तर तो कितें म्हणटा ना ते 5% आसा एरिया तेचे जे आतां दाखयता हे जो 2 लाख 4 लाख हे लोकांक जे एरियस दाखयता ते हे की तो म्हणटा 5% ना तो 10%. आमी तेन्ना एग्री जाला. इवन ही गजाल आमी सीएमा कडेन दवरली. सीएमान सुद्दां एग्री जालो म्हणटा आरे तो 5% फारीक करता जाल्यार तो 5% तुमी घ्या न्ही. आणि हे आमची मिटींग एक मे म्हयन्यान जाली. मे म्हयन्यान 4 तारखेक 5 तारखेक पेपरार सुद्दां आवड आयिल्ली आसा. सीएमान एग्री केल्लें आसा की बाबा तुमी हो आसा तो तांचो जो आसा पळय 5% प्रमाणेच घेवचो आनी तांकां जे बाकी हे आसा ते माफ करचे. दुसरो प्रश्न आसा आतां तांच्यांनी नवीन रेट लायलो आसा भाड्यान. आतां हांवें एक शॉप आतां घेतलां जाल्यार त्या शॉपाक तेन्नाचो PWD रेट लागता. तर आतां तेंच्यांनी नवीन PWD रेट लावन लोकांची 1000ची भाडी आसा ती 5,000 भाडी केल्ली आसा. आनी हो इश्यू आमी तेन्ना ह्या मिटिंगेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतूय आसा, आमचे विश्वजीतूय आसा. तर PWD मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां की बाबा तुमी आतांच रेट तुमी लावंक शकना. तुम्ही जेन्ना जाता एक शॉप ऑप्शन करता पळय तेन्ना नवीन रेट लावपाचो ते आसा ते एक्झिस्टींग आसा तो रेट लावपाचो. हांच्यानी आतां नवीन रेट आमकां लावपाक केला. ताका लागून बऱ्याच जाणांची भाडी आसा 1,500 आसली ती आतां 5,000 6,000 अशें भाडें तेंच्यांनी आतां बसयल्लें आसा. तुमचो एरिया आसा तो म्हाका दिसता 2004 पासून. आमी केन्ना पळय आमी मागीर तुमी इतले सांगता कित्याक नोटीस धाडूं ना. आतां एकदम 2 लाख 5 लाख खंयचे पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. पेडणेच्या राजकारणात परत एक फावट उतराचे गॅर पेटला. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकरांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला. पेडणेकरांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केलो. मजगती कोरगांवकरांक सध्या हार खावपाचो भंय निर्माण जाला. कोरगांवकर काबबार जाला अशें म्हणत बाबू कोरगांवकराचेर फार पेटयले. आजगावकरांच्या या विधानाक लागून पेडणेचे राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. ते खरें आतां उलय आतां आमी तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आमी केला ते केला म्हणून सांग. जेन्ना करूं ना म्हणटा पळय आमी ओगी रावचे ना तूं फट उलयता. हें आमी लोकांक सांगलेलें आहा. म्हणून पेडणेकाराक पॉयजन करपाक सोदतात बाबू फटींग पेडणेकारांक म्हणून. हे पेडणेकार स्वाभिमानी लोक अभिमानी लोक आनी हे आसलेलो लोक इज्जत आसलेले लोक हे लोक खंयचोय आरोप केलो म्हूण ते आपले ते घेवपाक तयार नासताले. ते जाणात कोणे कितें केला तें आनी कोण कितें करता तो. दुसरें हो कोरगांवकर आतां काबार जाल्लो आहा. पडटा म्हूण ताका कळ्ळा तेजे कार्यकर्त्यांक कळ्ळा म्हणून तो आतां उसळ्ळा म्हाजेर की बाबू हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून. आमी कोणाक गाळी मारूं ना या शिव मारूं ना. आमी म्हणटात इतलेंच जे केला ते केला ते सांग ना करून आला कोणें सांगचे. आमी ताका चॅलेंज करता म्हणून पेडणेकारांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो. 3 फाटी धारगड हाडलो 1 फाटी पेडणे हाडलो. आनी ताजे भितर तो एक गजू म्हूण आहा. गजू तो गजानन म्हणटा की बाबू आजगांवकरान 4 फाटी हाडलो काय ना हेणे म्हाका केन्नाच मतां दिवं ना आनी तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलेलो हो मनीस. आनी हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे हो मनीस राजन कोरगांवकराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकराचें काम केलें तेजे बरोबर आसून घ्या आमकां कांय ना प्रॉब्लेम. त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना पण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकारां कडेन. कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसले मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटले. सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा. भूमिका आनी कमलेश्वर मंदिराचे महाजन. हो महाजन या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचें. हो मनीस केन्नाच येवन म्हाज्या कडेन विचारूं ना बाबू ह्या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून. पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां तें काम करूं शकूं ना. तो पेडणेकाराच्यान कितें करतलो मतदारसंघाचे हे सीप उलोवपी आनी हे स्पोर्ट्स करपी इतलेचे मनीस आनी दुसरें आनी कांय ना. हेंच्या कडेन कितें आहा कितें केलां तें दाखयचें पेडणेकारा खातीर. बेश्टो उलयलो जाल्यार हांगा मतां मेळनात. काम करता तेणें उलोवपाक जाय. काम करता तेणें भाशण दिवपाक जाय जाल्यार लोक 2 शब्द आयकूं शकतात. बेश्टे येवन भाशण ठोकलें म्हणून ताका मतां मेळनात. जो काम करता ताका मतां मेळटलीं.
काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षान कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा अशें विधान केल्या उपरांत सत्ताधारी पक्षा सयत गोवा फॉरवर्डान खर टिका केला. जाल्यार ह्या 5 मतदारसंघा सयत शिरोडा, फोंड्या आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्याचें राजेश वेरेकारान स्पश्टीकरण दिलें. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा असो दावो काँग्रेस पक्षान कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्लो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केल्लो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाकूच कुशावती जिल्ह्याची हिस्ट्री आनी जॉग्रफी बद्दल म्हायती ना. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ आसा. उरिल्ले 3 मतदारसंघ खंयच्यान आयले असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायकान केला. जाल्यार काँग्रेसीन 8तले 6 जागे जिखतलो हो दुसरो दावो काल्पनीक आसा. ह्यान पयलीं वेंचणुकेक 27 जागे जिखतलो असोय दावो काँग्रेसीन केल्लो असो थोमणो सत्ताधारी पक्षाचे सोशल मिडिया प्रभारी शुभम पार्सेकरान मारलो. मजगतीं ह्या जिल्ह्यात फकत 5 मतदारसंघ आसा. मात काँग्रेसीच्या संघटनात्मक रचनेक शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचोय आस्पाव आसा अशें काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केले. जे कुशावतीन 8 मतदारसंघ येता तातूंतलो गेल्या म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक 22 फक्त आमी केपें जिंकला भितरलो. अशें न्ही की जिखले आनी डिफेक्ट जाले, तातूंतले ना. तितूंतले आमी 8 मतदारसंघांतलो केपें जिखल्या. सो ह्या फावट आमी नवें नेतृत्व तयार करता प्रत्येक मतदारसंघात आनी आमचो टार्गेट आसा की ज्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तातूंतले 6 सीट जिखपाची आमकां खात्री आसा आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चल्लां. थंय जंय आमचे आमदार आसा एल्टन केपेचे, पूण बाकीच्या मतदारसंघांत ते आमकां खूब मदत करता, गायड करता. आनी नवे कालूय जसो सांग्यार आमी नवे लिडरशीप घेतल्या, काणकोणान तशें नवी लिडरशीप घेतले, प्रत्येक मतदारसंघान घेतले. हांव फोंड्याक रिप्रेझेंट करता. सो फोंड्या आमचो थोड्याच मतांनी पराभव जाल्लो. अशा मतदारसंघान आमकां दिसता की आमकां खात्री आसा की 8तले 6 आमी जिखतले. काँग्रेसचो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट राजेश वेरेकाराचो स्टेटमेंट आयकलो की कुशावती डिस्ट्रिक्टाक खंय 8 मतदारसंघ विधानसभेचे येतात आनी तातूंतलो एकच तांणी जिखिल्ले. म्हाका समजना काँग्रेस पक्षान गोंयचो इतिहास आनी भूगोल कच्चे आशिल्ले मनीस कशे प्रेसिडेंट म्हूण नोमियार केला ते. ह्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट कंप्रायजीस ऑफ काणकोण, सांगें, केपें आनी धारबांदोडा तालुका. ह्या 4 तालुक्या भितर केवळ 5 मतदारसंघ येतात. घडये धारबांदोडा तालुक्यांतलो थोडो पार्ट दुसऱ्या मतदारसंघा भितर वता, पण पर से ह्या 4 तालुक्या भितर विच कंप्रायजीस ऑफ कुशावती डिस्ट्रिक्ट तातूंत भितर फक्त 5च मतदारसंघ येतात. तातूंतलो काणकोण, केपें, कुंचरे, सांगें आनी सावर्डे. सो हे 8 मतदारसंघ खंयचे आनीक हे जे गणित ताणें दिवचे पडटले आनी ह्याच अशाच म्हळ्यार काल्पनीक मतदारसंघाच्या आदाराचेर ते 27 जिखपा सोदता अशें दिसता म्हाका. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात